आमकां इंटरनॅशनल योगा डे आमी म्हणटात मात्र आमची योगा डेली चालू आसता कारण आमचे भाई आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी हे क्लास चालू दवरला कित्याक भाईचे सपोर्ट मेळटा म्हणून म्हाज्या क्लास चालू आसा नाजाल्यार क्लास केन्नाच बंद जावपाचो आनी हांव जें करता पळय तें एक विद्या आसा तें विद्या दान करप लक्षात दवरात योगा म्हटल्यार हें न्हू धंदो करपाची वस्तू न्हू तो एक विद्या आसा तो दान करचो आसता आनी ते दानान कितें मेळटा आमकां तें घेयात ना म्हणना हांव आतां हेजेर धंदो करनाकात योगा एक कला आनी विद्या ताका प्लीज सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसता तेजेर दान करपाक शिकात जेतून तुमकां भुरगे आमची जे पिढी आसा आजची पिढी जे गरीब भुरगे आसा जे गरीब भुरगे वयर सरतले हेतून पयशे जर करीत जाल्यार गरीब भुरगे वयर सरचे ना तेजे पयशे आहात तेच वयर सरतले आणि एवरी इयर अशीच आम्ही हांगासर योगा डे सेलिब्रेट करता आणि माझेच म्हणणे आसा की सगळे बायलांनी और एवरी पर्सन ऑफ दी सोसायटी ईच एंड एवरी डे तेंच्यांनी योगा अशें सहभागी जावन एवरी डे तेंच्यांनी योगा करप. 21 जुनाक आमी योगा डे 21 जुनाक आमी योगा डे सेलिब्रेट करता आणि खूप प्रमाणात सगळी जी आज मडगांवची लोक आसा ती सहभागी जाता. आमी बायलां डे टू डे लायफान इतली बिजी आसता आपल्या फॅमिलीक पळोवन खंय ना खंय आपल्याचें निग्लेक्ट जाता. सो हे आमी जी बायलांनी जे योगा खातीर जर अर्दो तासूच दिलो जाल्यार आमी फूल डे आमी फीट रावंक शकता. तशेंच आमच्या फॅमिलीचे बीन आमी बऱ्या भशेन तेंची कॅर घेवंक शकता. असोच एक दिसा खातीर न्हू एवरी 12 वर्साचे 12 म्हयने आमी हे कंटिन्यू करूंक जाय. काल सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल या प्रोग्रामा अंतर्गत आयज आमी भारतीय जनता पार्टी मुरगांव मंडळाच्या वतीन हांगासर योगाचो कार्यक्रम आयोजीत केलो. आयज योगा इंटरनॅशनल डे संवसारभर आयज योगाचो कार्यक्रम अशें चलतात तशेंच गोंयानूय चलतले. एक बरो कार्यक्रम आमकां आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांणी दिलो. आमच्या सगळ्यांचें भलायकी स्वस्थ आसची बरी आसची जेणे करून येणारो काळ जो आसा तो एक भविश्यान बरो एक काळ जावचो. सगळ्यांक आमकां बरें सुशासन मेळचें. फकत आमच्या गोंयकारांचेच न्हय आमच्या भारतीयांचेच न्हय तर संपूर्ण विश्वाचें जे भलायकी जे आसा हेल्थ जें आसा तें बरें आसचें ह्या खातीर नरेंद्र मोदीचो एक हो प्रयास आसा. आमकां इंटरनॅशनल योगा डे आमी म्हणटात मात्र आमची योगा डेली चालू आसता कारण आमचे भाई आमकां सपोर्ट करता म्हणून आमी हे क्लास चालू दवरला कित्याक भाईचे सपोर्ट मेळटा म्हणून म्हाज्या क्लास चालू आसा नाजाल्यार क्लास केन्नाच बंद जावपाचो. आनी हांव जें करता पळय तें एक विद्या आसा तें विद्या दान करप लक्षात दवरात योगा म्हटल्यार हें न्हू धंदो करपाची वस्तू न्हू तो एक विद्या आसा तो दान करचो आसता आनी ते दानान कितें मेळटा आमकां तें घेयात ना म्हणना हांव आतां हेजेर धंदो करनाकात. योगा एक कला आनी विद्या ताका प्लीज सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसता तेजेर दान करपाक शिकात जेतून तुमकां भुरगे आमची जे पिढी आसा आजची पिढी जे गरीब भुरगे आसा जे गरीब भुरगे वयर सरतले हेतून पयशे जर करीत जाल्यार गरीब भुरगे वयर सरचे ना तेजे पयशे आहात तेच वयर सरतले. योगा डेच्या निमतान आयज आमच्या मुरगांव भितर रोज सर्कल ग्रावंडा कडेन योगा डे ऑर्गनायज केल्लो आनी आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी सगळे जाण हांगा उपस्थित आसा. आयज तो इन्स्ट्रक्टर आसलेलो बाब आमचो दामोदर गोवेकर तेंच्यांनी आमकां इन्स्ट्रक्शन दिवन सगळ्यांनी तेज्या प्रमाणे हांगा योगा सेलिब्रेट केलेली आसा. त्याच प्रमाणे तो जो क्लासीस घेता तेंचे एक परफॉर्मन्स जातलो एक सुंदर परफॉर्मन्स तेंच्या सगळ्या भुरग्यांनी केलेली आसा. खरेंच म्हणल्यार एक इमेजीन करूंक शकना आमची इतलीशी माणकुली भुरगीं जी इतली योगा भितर परफेक्ट जाल्लेली आसा कित्याक आयज ते नॅशनल लेवलाचेर वचून कितलेशे आमकां एवॉर्ड घेवन येयलेले आसा. आनी एक नांव दामोदर गोवेकराचे कोच म्हणून तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर म्हाका दिसता खुबशे आमकां एवॉर्ड्स मेळ्ळे आसा प्रायजीस मेळ्ळे आसा.